प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवूत आग्नेलाच्या 8व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवूत आग्नेलान खोल दैवीक अणभवांतल्यान आनी तोरेच्या लोकां बरोबर चलून शांतीचे दिरादीक गोवाय तयार केले. हो 8व्या नोवेनाचो विशय. अनितीन, हिंसा, भ्रष्टाचारान, वेगळोचारान, पिडेन असल्या तोरेकवार वायटाच्या बारान चेपलोल्या लोकांचो आमी आयज खेरीत उगडास करता. जेजून दुबल्या धाकट्याचो आनी समाजाचे देगेक आशिल्ल्याचो खेरीत हुस्को धरून ह्या तोरेकवार परिस्थितीचेर ताणें निशेध मारलो आनी देवा दयालयाचो उपकार जालो. हें जेजूचे मिसांव पवित्र सोबेन आपलें केलां आनी दिरान तें फुडें व्हेलां. वेगवेगळ्या धर्मां मदें संवाद करून शांतीची आनी उदरगतीची पावलां मारून शांतीचे मिशनार जावंक फुडें सरुया. टावन दिनवासनेचे मिस एवलिनो देसा मिरामार टावन दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता सांतानो फेर्नांडीस नुएम टावन जल्मा दिसा बरी भलायकी आनी बरो फुडार जावंक मागता हेझल मोंतेरो कारांजालेम टावन आयच्या मिसाचो मुखेल यादनीक जावन आसा पाद्री क्रिझोस्टम रॉड्रिगीस सान जोन दे बाप्तिस्ट मिर्जान फिगोर्जेचो पाद्र विगार ताका माये मोगाचो येवकार तुमच्या इतिहासावा पासत आमी मागता. सगळीं आमी सुरवातेचें गीत गावंक उबी रावुया. Sasnang no matuka Sorbe spora eklias devo
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. शांतीचे मिशनरी आमकां शांतीचे मिशनरी जावंक देवान आपयलां. जायते फावट आमी शांती हाडच्या बदलाक कुटुंबांत शेजाऱ्यांत अशांतीक कारण जाल्लीं आसा. ह्या पातकांची आमी दूख धरया आनी काकूळदार देवा बापा लागीं ह्या पातकांची काकळूत आनी बक्षणे मागया. म्हणून हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून कानान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पश्चात घेवन सदांच सांगवार मुलीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा संवसार तुवें रोसलाय आनी तुज्या खाल युगा युगांत हांव तूं तो चलयत आसाय. आमची विनवणी आयकून घे आनी आमच्या काळार शांती आनी सवस्काय आमकां दी. अशें सासणांक संतोशान तुजी काकळूत वाखणूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. धर्मदूतांच्या हैतेसावेलें वाचप. भावां भयणीनो, 3 म्हयन्या उपरांत अलेक्झांड्रेक तावन आयलोल्या आनी त्या जुंव्यार हिवांचो काळ चाललोल्या एका तारवार आमी चडल्या. जवळे देव ही ताची कुणां आसली. आमी सिराकुसाच्या तोडीक लागल्या आनी 3 दीस थंय रावल्या. उपरांत तोडी येवशिल्ल्यान वचून आमी रेचुमाक पावल्या. एका दिसा उपरांत दोखणीचें वारें मारलें आनी दुसऱ्या दिसाक आमी पुतियोसिलाक पावल्या. हांगा आमकां कांय भाव भयणी मेवलीं आनी तांचे मोदें 7 दीस रावन आमकां कुशालकाय भोगली. आनीक शेकी आमी रोमांक पावल्या. थंय भावां भयणींक आमची खबर मेवली तेन्ना आपुसाच्या बाजारांत आनीक 3 गाडये लागीं
ती आमकां मेळूंक आयलीं. तांकां पळोवन पावलून देवाक आर्गां दिलीं आनीक धीर घेतलो. आमी रोमांक पावतोच एका खाजगी घरांत रावूंक पावलूक रोजा मेवली आनीक ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 2 आख्खीं वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोळ नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सुम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवण दितालो. देवाचें उतरें. देवाचें वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेपण फांकयलें. म्हणुया. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेपण फांकयलें. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां. उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपल्या बरेपण फांकयलें. इस्रायलाचे कुळेताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेपण फांकयलें. शेकन शेख प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानान कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेपण फांकयलें. किनोऱ्यांत हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुऱ्यो सिंगांक वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाखाणी कोर. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेपण फांकयलें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. आमी तुका वाखाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेताव. दोर्मदूतांचो मोहिमेवंत चमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. लोकांच्यो उरपुंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे चडशीं आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कशें मनान गरीब ती सुभागी. सर्गींचें राज तांचें. शांत ती सुभागी. प्रितूम तांचें दायज. रुदोन कोत्तात ती सुभागी. देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक थाणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी. देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी. देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी. ती देवाक पळयतली. संवस्थाय करतात ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी.
सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगल्या जिन्साचें वायट तुमचे आड उलयतीत. तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Makani tuka Krista. प्रिती मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या 8व्या दिसाच्या नव्यानांचो विशय जावन आसा आमकां येदोळूस गमयलेल्या प्रमाणे मानेवंत आग्नेल खोल दैवीक अनुभवान भरून तरेतरेच्या लोकां बराबर भोवून सोम्यांक सोमयार आनी सोमया भायर तांकां शुभवर्तमान परगटून आपलें जिवीत अर्पून जेजू क्रिस्ता थंय भरवोसो उत्पन्न करून जेजू क्रिस्ताचे शांतीचे धैर्यादीक गोवायकी ताणें उबें केलें. जेजू क्रिस्ताचे धैर्यादीक पोकोळ भिवकुरे न्हय, शांतीचे गोवायकी, मिशनरीज ऑफ पीस. मानेवंत फादर आग्नेलान हो ताच्या जिविताचो एक श्रेश्ठ शेवट कसो आपल्या याजकपणाचो ताणें आपल्या जिवितान धरलो. शांतीचे गोवायकी वो शांतीचे मिशनरी कोण म्हूण आमी नियाळ कोत्तना पयलें जावन आमकां उगडास येवचो जावन आसा सहज जावन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो, आमच्या मोगाल सोडवणदार आसो. ताचे विशयांत इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत तो येवचे 750 वर्सां आदीं अशें प्रवाद करून बरयलेलें आसा. तो येवचो आसा, ताची नांवां बिरूद वेगवेगळीं थंय दिल्लीं आमकां वाचूंक मेळटात. तांचे भितलें एक जावन आसा तो शांतीचो कुंवर, प्रिन्स ऑफ पीस. तो जल्माक आयलेल्या वेळार त्या मोद्यानाच्या राती डिसेंबराच्या आज बडवे आनी देवदूत सर्गार थावन भुंय देंवले, आकाशार रावून ताणें गायन केलें म्हणून महिमा देवाक अति उन्नत या उंच सर्गी आनी शांती ताका मानवल्यान त्या मनशांक संवसारी. तो ताचे परगट जिणी जियेवन आसतना ताच्या 72 डिसिपलांक मिसावांच्या एक्सपिरियन्सा अनुभवाक धाडटाना तो म्हणटा, ज्या घरांनी तुमी रिगतात पयलें त्या घराच्या लोकांक म्हणा समाधान ह्या शांती ह्या घराक आनी ह्या घरांत रावतल्या सोमेस्तांक. पुनर्जीवन जातकूच ताणें आपल्या सिसांक भिवकुरे आसले, दारां धांपून ते बंद करून आसले, तांकां तो अवचितूच दिश्टी पडून म्हणटा, शांती तुमकां, पीस बी विथ यू, भियेनाकांत हांव पुनर्जीवन जालां. तर शांतीचे मिशनरी आमची ज्या कोणाचो आमकां उडास येता तांचो सर्वांचो आमचो सर्वांचो श्रेश्ठ गुरू जावन आसा शांतीचो आमचो सोमी जेजू क्रिस्तस. तो शांतीचो कुंवर आनी ताचो कोण पाटलाव करता त्या सगल्यांनी जण एकल्यांनी शांतीच्या वाटेन चलोवंक ताणें आपयलेलें आसा. ताच्या फाटल्यान ताचे मोगाचे आपोसल 12 जण ह्या शांतीच्या वाटेन जियेले आनी शांती ताणें सगल्यांक परगट केली. खंय राग आसा, खंय दुस्मानकाय आसा, खंय द्वेश आसा, थंय जेजूचो मोग आनी त्या मोगान द्वारे एकामेका थंय शांती ताणें परगट केली. आनी अशें आमी पळयता आमच्या पविसभेच्या भावार्थाच्या फाटल्या 2000 वर्सांच्या लांब आनी महान चरित्रेंत जायते सांत भक्त, सांता मार्थीर, सांता आनी सांतिन्यो ह्या वाटेन चलून शांतीचे निज गोवायकी आनी मिशनरी जावन ते जियेले. मदर तेरेसा आमच्याच काळांत आमी पळयता हाचे पयले सान पावलू हाच्या पयल्या वाचपान ताच्या विशयांत आमी आयकलेलें आसा. ताचे निमाणे वर्सांनी ताच्या जिविताच्या ताका रोमांक वचूंक जेन्ना पडलें
थंय ताका तो पावतस ताका एका बंदखणींत दवरलो आनी थंय आसुनी चैनांत सांकळे आसुनी ताणें देवाचें उतर धैर्यान भियेनासतना लजानासतना ताणें परगट केलें आनी थंय आसलेल्या जुदेव भावंडांक ताणें एकठांय केलें हो शांतीचो सुवार्तेचो संतोश आनी मोग ताणें परगट केलो तो बंदखणींत आसतना ताका सुयोग आसलेलो थंय तावन चुकोवन वचूंक पळून धांवच्याक पूण देवाच्या कुशेक सांव पावलो खालती मान घालता आनी ही परिस्थिती ताका जेजून सांगलेले भशेन हांव तुका दाखयतलो कितलें तुवें म्हजे खातीर सोंसूंक पडटलें तें आनी त्या उतरांक खाल जावन त्या देवाच्या कुशेक खालती मान घालन भाग्यवंत पावलो आपूण एक कैदी आसलो कैदीच जावन सगलो ते 2 वर्सां तो जेलांत जियेता खालतेपणान माणसुगेन विधेयपणान तो जियेता आनी अशें देवाच्या कुशेक खालतो जावन जियेवन शांतीचो संदेशकार ह्या शांतीचो गवायकी थंय आसलेल्या सगल्यांक तो दिता पळयता मदर तेरेसा आमच्या भारताची थोड्या वर्सां आदींच तिका शांतीन म्हणून पासारलोली एक फावटी आपल्या दुबळ्या आश्रमाच्या भुरग्यांक एका बेकरींत वचून त्या बेकरीच्या मानेस्ता लागीं ती त्या भुरग्यांक भुकेलेल्यांक उंडो थोडो मागता आनी तो मनीस तो बेकरीवालो तिचो इतलो कठीण द्वेश करतालो दुस्मानकायेन आसलेलो तिणें हात उसोवन अशें ताचे मुखार दवरतना ताचे तोंडांत काळजांत आसलें सगळें उश्टें आमी म्हणटा तें बुरशें खाकन थूकन ताच्या हातांत तो थुकता आनी मादर तेरेसा जायते फावटी तुमी आयकलां जावंक पुरो ते अशें करून क्लोज करता आनी म्हणटा मानेस्ता हें जें कितें तुवें दिलां तें म्हाका आतां कांय पुणी म्हज्या भुरग्यांक दी म्हणून खालतेपणान ती मागता आनी तें तो अनुभव त्या बेकराक मनशाक इतलो काळजाक लागता त्या दिसा थावन म्हणटात त्या बेकरीच्या मानेस्तान आज म्हणसर थंयच्या आश्रमाच्या गरीब धाकटुल्या भुरग्यांक उंडो दिवचो रावोंक ना आनी हेच खातीर तिका आमच्या भारतांतल्या थोड्यांकच फावो जाल्ले त्या प्रमाणे नोबल पीस प्रायज पारितोषक तिका फावो जाल्लें आसा आनी अशें आमी पळयत हांव जेजूतावन सुरू जाल्लें हें शांतीचें संदेशकार ह्या गोवायकी आमचे मदें आजुनी येवन आसात आनी उपजोवन आसात भाग्यवंत ह्या मान्यवंत फादर आग्नेल ताच्यो फेस्ताक आमी ही तयारी करनासतना तो ध्येयांत विशयांत आमी नियाळ केल्ले प्रमाणे ताणें जेजू क्रिस्ताक शांतीचे बळादीक गोवायकी ताणें उबें केलें सुरविल्ल्या दिसांनी याजकपण जाल्या उपरांत शिरोडा सांवर्दे आनी जंय थावन हांव आज आयलां म्हजें वर्तें भाग कुमटा मिर्जान न्हय प्रस्तावनांत ती मातशी चूक जाली कुमटांत जंय फादर आग्नेल 7 वर्सां ताणें आपले याजकेचे सेवा गवळीकपणाचो वावर ताणें केल्लो आसा सांवर्दे शिरोडा आनी उपरांत कुमटा आमच्या कॅनरांत ताणें ही याजकी गवळीकपणाचो वावर दिल्लो आसा आनी थंय जावन ताच्या उपरांत ताका ट्रान्सफर केल्या उपरांत आमी जाणाव राशोल सेमिनरींत मुखले फुडारी याजक सेमिनरीज थंय तयारी करता आसतना ताणें केल्लो मोठो वावर जावन आसा ह्या मुखल्या बरवशाच्या तरणाट्या याजकांक हे मिशनरी झील आमी म्हणटा शांतीचे मिशनरी गोवायकी जावची ती उर्बा ते तालेंतां ताणें तांचे थंय उपजाशें करूंक तो मस्त वावुरलो ताच्या बळादीक उतराच्या परगटणेद्वारे जायत्याची काळजां ताणें जिखून घेतलीं जायते लोक कुमसाराक लायन करून रावताले आनी पातकां उसारून पातकांचें बोगसणें मागून जिणी परिवर्तन करूंक कन्वर्ट जावंक जायते जाणां शकले आनी अशें आमी पळयत हांव मान्यवंत फादर आग्नेल आपलें सगळें जिवीत जेजूच्या शुभवर्तमानाच्या मोगान भरून आपलें सगळें जिवीत ताणें झरयलें आनी अशें खरेपणी तो शांतीचो कुंवराचो खरो सीस जावंक तो पावलो त्या देखून आज हांव हांगा भितर मिसाक येता आसतना तुमकां जायत्या लोकांक हाचे पयल्या मिसाक आयिल्लें पळोवन म्हाका गमलें की मान्यवंत फादर आग्नेल कितले देवाच्या दैवीक डिवायन एक्सपिरियन्स दैवीक अनुभव एक मनशाक जाल्या शिवाय कोणाच्यानी अशें शांतीचे संदेशकार जावच्याक ह्या शांती खंय दुस्मानकाय आसा राग आसा द्वेश आसा ताचे मदेंय प्रतिक्रिया द्वेशाक रागाक राग दिनासतना मोग शांती समाधान करूंक हें जाता जाल्यार मान्यवंत फादर आग्नेलाक आसले भशेन हो दैवीक अनुभव गरजेचो जावन आसा हांवें म्हळें हांव कुमटा फिरगजेचो विगार जावन आसा
आनी थंय चरित्र वाचता आसतना सादो बळो जावन गरिबांचो दुबळ्या धाकट्यांचो ताणें जायतो मोग केलो. व्हडलो पयशेवंत न्हय तो जावन आसलो याजक आमी जाणाव, तरी आसतना ताच्या तांकी भितर आमकां आयकूंक मेळटा चरित्राचीं पानां वाचता आसतना जायत्या गरिबांक दुबळ्या धाकट्यांक ताणें तांकी भितरलें हातांत तावन उदार मनाचें दिलें. आनी चड करून मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आयकूंक मेळटा एक बेजारायेची गजाल. थोडे जाण थंय हरएका जशे हरएका फिरगजेन थोडे केन्नाय ते आसतात इर्गजे विरोध विगारा विरोध, थंय ताका ताणें दुमाळो दिलो, जायते कश्ट दिले, त्रास दिले, पूण सगळे ह्या भाग्यवंत सांतच्या वाटेर आसच्या मानेवंत फादर आगलनान मोगान देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान सगळें सोसून व्हेलें. आनी आमकां अशें तो एक फांकी जावन आसा, एक देख जावन आसा. देखून आज ताका मान करून देवाक अर्गान दिनवासनी दिता आसतना आमकां कितें संदेश मेळटा. हाच्या वांजेलांत जेजू 8 भागी जायतो लोक उरपंज जावन थंय एकठांय जाल्ल्या वेळार थंय त्या गालिलेयाच्या सरोवराच्या तडीर गुड्यार तो बसलो. माउंट ऑफ द बिएटिट्यूड म्हूण तुमी जायते जाण थंय पावला जावंक पुरो, म्हाकाय तें भाग मेळ्ळेलें आसा. थंय तो लोकांक बसून ताचें हो दोंगरा वयलो प्रसंग ह्या शर्माव तो सुरू करता ह्या 8 भागींचे वट्ट्या शिकवणेन. हे 8 भागी आमी पळयत आसतना त्या संवसाराच्या भागींक सारके वेगळे जावन आसात, विरुद्ध ते जावन आसात. उदाहरणाक आमी सांगचें जाल्यार कोण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती भागी. आज संवसार ह्या वाक्याक, ह्या ध्येय वाक्याक, ह्या शिकवणे मुखार थुकता आनी हांसता. पूण आमी जाणाव कोण अंतस्कनी दुर्बळे जावन आसात, समाधान हाडूंक सवस्काय हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणून मानून घेतलो म्हूण सांगलेलें आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रिती मोगाच्यानो, आमी आमचे कुटुंबांत सुरू करून आमच्या वाड्यांत शेजाऱ्यांत फिरगोजेंत आमी फकत शांतीचे दूत जावच्याक आमी एक आवंडो धरुया. वेर देर इज विल देर इज ए वे आमी म्हणटा. जंय खंय मौन आसा थंय वाट आमकां दिसता. आमी मौन करूंक जाय. इट्स एन एवरीडे चॉयस टू बी पीस मेकर्स. हर एक दीस शांतीचे गवायकी जावच्याक एक विंचवणी करूंक जाय. हें ऑटोमॅटिकली मंत्रा माया करून जायना. आमी आशेवंक जाय सकाळीं उठतच कुटुंबांत आज हांव शांतीन समाधानान जियेतलो, शांती हाडच्याक वावुरतलो. कुटुंबांत कितेंय चड घुसपा गोंदळ जालो जाल्यार हांव शांतीचें मेट काडटलो, हांव शांतीचें उतर उलयतलो. अशें आज आमी ह्या मान्यवंत फादर आग्नेलाच्या मोगान आयिल्ली हो विशय नियाळटा आसतना ही कृपा, हें बॉल ताच्याच मदतीन शांतीचो कुंवर जावन आसच्या, शांती खातीर जियेवन शांती खातीर आमचें आपलें जिवीत समर्पण दिल्या त्या जेजू लागीं जो थोड्याच वेळान ह्या आल्तरीचेर उंड्या आनी वायनाच्या रुपार सोऱ्याच्या रुपार तो येता आनी तो बदलावण जाता. म्हणटा घेया आनी खाया ही म्हजी कूड, घेया आनी पियेया ही म्हजें रगत. आनी ताची कूड आनी रगत सेवलेलें हांव आनी तुमी ताच्यात आमी बदलावण जावंक आसा, रुपांतर जावंक आसा. न्हय तो आमच्यांत पूण आमी ताच्याच सैमांत, शांतींत, मोगांत रुपांतर जावंक आसा. ही कृपा, हें रुपांतर आमचें राग, मोसूर, द्वेश सांडून मोग, मायपा, समाधान, शांतीचें हातेर जावच्याक त्याच सोम्या लागीं ह्या युकरिस्तांत आमी मागया. आमेन. सगळे आमी उबी रावन आमची खालती मागणी आनी गरजो देवा आमच्या बापाक उबारया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक क्रिस्ती बावट्याची तत्वां शिकयतना जिवितान येतले आटे विटे आनी अन्यायाक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी बरवशान बोललोली मनशां जावं शिकयल्यार पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. तुज्या भुरग्याची मागणी चेडवां व बायलांक समाजान फावो तो मान आनी रेस्पेद दिवंक आनी तांचेर आड जातले अत्याचार पयस करूंक दर एका मनशान प्रयत्न केल्यार पुरो म्हूण
बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी धंदे चलोयताल्यांनी आनी कोचेरींनी वावुरतल्यांनी आपल्या हाताकाल वावुरतल्यांक मानान लेखूंक आनी तांकां फावो ती मोजोरी दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ह्युमन रायट्स आनी तरेतरेचो समाजीक वावर करतल्या आमच्या भावा भयणांक सरकारान आनी तशेंच आमी सोमेस्तांनी आमचो तेंको दिवन समाजान बरेपण हाडूंक वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ओगेपणी आमच्यो खासगी गरजो देवा आमच्या बापा मुखार उबारुया. स्वर्गींच्या बोमोगाळ बापा, तुज्या पुताक आमच्या सोम्यांक शांतीचो कुंवर जावन शांतीचें राज ह्या संवसारांत स्थापन करूंक तुवें धाडलोय. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव. ताच्या पावलांनी जशें मानेवंत फादर आग्नेल चल्लो आनी जियेलो, आमी जोणाकले आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत फिरगोजेंत काम करता त्या स्थळार शांतीचे घोवायकी जावच्याक तुज्या पुताच्या ह्या बलिदानांतल्यान आमकां फावो ती कृपा आनी घटाय लाभय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. दयाळ बापा, तुजो पूत आमची शांती ताणें आपल्या रक्तान आमचो द्वेश काडून उडयलो म्हूण उगडास कर. आमचे दळदीर आनी निर्भागीपळे मनशांचो तूं मोग करताय, तर तुज्या पुताच्या ह्या बलिदाना वरवीं आमकां शांती आनी स्वस्ती दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचेय थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good porgotuja. Sumiaci sutuši moronami somorota, duše ponor živon ponami porgota, duša jenja ami odrekta. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के बरे तुमी चेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमचो आदारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ती आमच्या भावा भयणीची कालकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोलीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिचो पोती दुजे बागीवण दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्यास जेजू वरवीं, ह्यास जेजू सांगाता, ह्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
सर्वंतरदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कायलेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटीत पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पौसभेच्या भावार्थचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्यांची शांती सदांच खाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती आनी आमकां शांती दिवंक येता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या नाचुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
कोडीभर आमचे दोळे धांपून जेजूक आमच्या काळजांत आयिल्लो आसता ताका आमी वंदुया, नमन करुया. आमकां खोडेगांत शांतीचे मिशनार करूंक मागुया. उभी राहूया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मोदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावोवच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. किरीत भाशेन तुमच्या नांवान हांव दिनवासता पाद्री क्रिझॉस्टम रॉड्रिग्स सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट फिरगोज कुमटा इतलो पयस जावन तो आमच्या उतराक उलो आमच्या उल्याक वय म्हणून तो हांगा तुमचे मदीं आसा. आमकां किरीत खुशी जाली कुमटाच्या पाद्रींक आपोवंक ह्या नोवेनाच्या दिसांनी, कित्याक मानेवत आग्नेलान कुमटा जायतें काम केलें, मिशनरी वावर केलो आनी थंयसरली कितें आमकां खबर हाडूंक आमी आनी तो इस्पिरीत मानेवत आग्नेलाचो थंयसर जीव आसा तो दाखोवंक आमचे मदेकोत आयज आमचो फादर क्रिझॉस्टम आयलो म्हूण फादर तुका दिनवासता. आतां तूं परत वेतलो कुमटा फाल्यां वेतलो. ओके. तर आमचे बरोबर तो आसतलो. कोणाकूय तुमकां कितें ताका मेळोंक जाय, विचारूंक जाय, मानेवत आग्नेला वयर तुमी ताका मेळोंक जातात. तो मेळोंक ना मानेवत आग्नेलाक, पूण थंयसरले लोकांन ताका अणभवलो. थोड्योश्यो कळोवण्यो. मानेवत आग्नेलाच्या फेस्ताच्या दिसा तुमची किरीत इंतेसांवां पासत मिसां आमच्या ऑफिसांनी दिवं येता. कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. आमच्या पिलारचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आखारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसात जाल्यार आमच्या बर्सीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. ह्या वर्सा आमी सिमिनारीच्या थियोलॉजीच्या हॉलांत ह्या वाटेन खाला वेताना एक थियोलॉजिकल कॉलेज म्हूण आसा, तो एक हॉल आसा. थंयसर पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत परदेसांत वचून जेजूचें शिव वर्तमान परगडटात. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनान दाखयल्या. मागता सगळ्या थंय तुमी थंय वचून बरे भाशेन पळोवंक आनी तुमच्या मिशनरी पुतांचो वावर तुमी अणभवंक. वावरडांचो इश्ट हें कोंकणी सातोळें दोर ब्रेस्तारा पिलारची संस्था उजवाडायता. तुमच्या सुस्क्रिसांवाच्या आदारान हें कोंकणी पत्र तुमच्या आदारान पिलार संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक सहकार मेळटा. वावरडांच्या इश्टाचें सुस्क्रिसांव दर वर्साक फकत 250 रुपया. नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मानेवत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाक ताच्या मानाक सांजेच्या 7 वाजता फादर आग्नेल स्कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर हो फुकट तियात्र जातलो. तुमकां कोणाकूय आजून पांडालाचो वा फुलांचो कोर्स दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवं येता. जोएला सुवारीस बालकुम थाने वेस्ट टावन आपल्याक मेळ्ळो उपकार मानेवत आग्नेला उदेशी बरोवन सांगता. हांव आनी म्हजो घोव वरसभर भुरग्याक जल्माक हाडूंक प्रयत्न करतालीं. भुरगें जायनासलें म्हूण डॉक्टरान एक टेस्ट करूंक लायलें. 2023 वर्सा ओतुंबरांत हें टेस्ट केले उपरांत गोमन आयलें की म्हजे दोनूय फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाल्यात. घरा वचून आमी खूब रडलीं आनी मागलें देवाशी आमकां एक उपाय दाखय म्हूण. दिवाळीचो म्हयनो आसलो. म्हज्या एका माशानान सांगलें पिलार गोंयांत मानेवत आग्नेलाची नोवेनां चलतात, जायत्यांक थंयसर मागलेले उपकार मेळटात. काळजांत बरो मातसो धरून आमी पिलार वचून एक नोवेन केलें ब्रेस्तारा दीस आनी परत मुंबय आयलीं.
मुंबय आयल्या उपरांत रोखडेंच हांवें एक प्रेग्नन्सी टेस्ट केलें पूण तें नेगेटीव आयलें. जानेराच्या पयलेर 2024 वर्सा सकाळीं आनीक एक पावट हांवें प्रेग्नन्सी टेस्ट केलें. टेस्ट केले उपरांत हांवें पयलें एक तांबडी लायन आयली. म्हाका दिसलें परत नेगेटीव आयलें म्हूण, म्हज्या दोळ्यांनी दुखां भरोन आयलीं. पूण हांवें दोळे पुसून टेस्ट कीट परत हातांत घेतल्यार 2 पोरजोडीत तांबड्यो लायनी दाखयतालें. खुशालकायेन भरोन हांव घोवाशी धांवलें. खुशालकायेची दुकां थांबोन आसलीं आनी थंयचे थंयच देवाक आनी मानेवत आग्नेलाक आर्गां दिलीं. गोरबेसपणाच्या रस्त्यार आडकुळ्यो आयल्यो पूण हांवें आनी घोवान भावार्थ सोडूंक ना. आगोस्ताचे 30 तारखेर ह्या वर्साक नॉर्मल डिलिव्हरींतल्यान म्हाका एक बाबा जल्माक आयलो. आमी आनी आमच्यो फामिल्यो कितल्यो म्हूण खुशाल जाल्यो. दिवाळीच्या दिसांनी आमी परत गोंय येवन आमच्या बाबाक मानेवत आग्नेलाच्या पांयाशी दवरलो. ताचे उदेशी आमकां ही मिलाग्र फावज जाली म्हूण एका वर्सा भितर मेळ्ळेल्या ह्या देण्या खातीर बाबाच्या देवाक आनी मानेवत आग्नेलाक आमी कितलेंय दिन वाचल्यार पुरो ना. मानेवत आग्नेलाक बेगीनूच आल्ताराचो मान मेळूंक आमी मागता. तिच्या बाबीन सगळीं आमी उबी रावन आतां आमचे खासगी उपकार गरजो मागणी देवा मुखार आमी मांडुया विस्वासान. हे उपकार मेळूंक मागणे आमी करुया. स्क्रिनीर तें दिल्लें आसा. व्हडल्या आवाजान दारां मारुया सुर्गीची आमकां आमी सोदतात तें आमकां मेळूंक. सगळीं बरोबर. सोर पोदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडाबोळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बागीबोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत हांव मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा खुशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवत आग्नेलाक भागवताचो मान मेळूंक खतखत्यान काळजाच्या खोलायेंत जावन मागूया. आमकां सगळ्यांक जाय तो सांज जाल्लो तर होच वेळ तो आमी सगळीं बरोबर व्हडल्या ताळ्यान मागुया. ओगणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवत आग्नेल विनंती कर आमचे पासून सगळ्या दुयेंतींचेर मागणे इगोर्जेन जातलें. आतां तुमच्यो तकल्यो बागयात निमण्या आशिर्वादाक. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बसून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.